नमस्कार, हांव कृष्णराव राणे। आज आमची ग्रामसभा झाली, त्यात कितकेशेच विषय इल्ले, त्यातलो हो एक मेन विषय। आज गावा वाठारांत जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना एक बारीक रस्ते किंवा आनी काय हे केले जातात, पण ह्या फावटी इतलो व्हडल्या प्रमाणात हय रस्तो हांगासर जाल्लो आहा तो पळोवन अशें दिसता की नक्की सरकाराक किंवा आनी कोणाक कितें करपाचें आहा। महाराष्ट्रासून बाउंड्री जॉईंट जाता आणि एकाय प्रकारच्या डिपार्टमेंट जे रेव्हेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट आहे एकट्याकाय खबर ना, ना आरटीओ खबर आहा, ना एक्साइज डिपार्टमेंटाक खबर आहा, ना हेका आमच्या पोलीस जे आउटपोस्ट आहा तांकां खबर ना, पोलीस स्टेशनाक खबर ना। अरे नक्की चल्ले कितें, कोणाच्या भलायकी खातीर हो रस्तो केलो आता काय, कोणाक तरी अशा व्यक्तींक हांगासर हाडून बसोवपाचे आहा का जे दिल्लीकार आहात, भायले आहात। इतके मोठे नेचर कितकेशेच नेचर वे आहात ते बंद केल्ले आहात। त्याचबरोबर झाडां कत्तली इतली मोठ्या प्रमाणात केल्ले आहा की आणि टीसीपी नक्की करता तरी कितें, टीसीपी हांगासर आसा नक्की करता कितें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काय करता। हेरशी एक गावातले कोणते झाड मारलेले ते सोमते पावता, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात जाली ही हिल कटिंग ही तांकां दिसांक ना, ट्री कटिंग दिसांक ना। अशा पद्धतीन जर काम ह्या सरकारान जर चालू दवरलेलं जाल्यार हे अशें आमी पंचायतीच्या मार्फत हांव सरपंचाक सांग हे आमी कशेंच खपून घेवप ना। पंचायतीचो इतल्या मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू आज कितकेशेच रेव्हेन्यू असे आहात जे अरे पंचायत आमी वयर सराना, कितकेशे ऑक्ट्रा विक्रा सरकारान बंद केले आणि ह्या माध्यमातून येणारो एक रेव्हेन्यू आहा तोय सरकारान ह्या करपाचो। अशें आयकपाक गेल्ले की ह्याच्यातले स्थानिक जे कोण एक दोन लिडर आहात ते तेंच्यांनी फुडाकार घेवन ह्यो रस्तो करपाचो असो ठरयल्लो। हांव सरपंचाक सांगता की हेचेर तुमी स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाची। आज आमी लाटम बारसे आणि महाराष्ट्राच्या बॉर्डरीर आसा। मेन येवचे कारण म्हटल्यार हांगासर आमचे जे ग्रामस्थ आसा तेंच्यांनी आमच्याकडे विचारणा केली की इतलो व्हडलो आयज हो एक व्हडलो हायवे जाल्लो आसा लाडफ्या आणि आमाड गांवां ह्या दोन गांवांच्या मदीं, तेजे आमच्याकडे कितें परमिशन कितें घेतला हे आमच्या ग्रामस्थांनी विचारणा केल्ली। त्या कारणान आमकां हांगासर येवन आणि तशेंच आमचे मिडिया आसा तेंच्यांनी आमच्या निर्देशनाक हाडले की इतलो व्हडलो रोड जायत आसा तुमच्या पंचायती आणि पंचायत एरिया आणि बॉर्डरीर महाराष्ट्र बॉर्डरीर ह्याच्या मदीं, तेन्ना तुमच्याकडे कितें परमिशन कितें तेंच्यांनी घेतल्या काय। फाटीं आमच्याकडे हेच्यान पयलीं हो विशय येयल्लो तेन्ना आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की ऑलरेडी हे मॅटर आसा की जो रोड हांगासर कन्स्ट्रक्ट करता तेजेर ते डेप्युटी कलेक्टरान आसा म्हणून आणि ते ऑलरेडी स्टॉप केल्या म्हणून। पूण आयज इतलो व्हडलो रस्तो कंप्लीट जाल्लो आसा हे आमकां म्हाका आणि पंचायतीक कसलीच तेंच्यांनी परमिशन घेवंक ना। त्या कारणान आमी आयज हे इन्स्पेक्शन करूंक हांगासर येयल्लेले आसा। पळोवंक गेले जाल्यार आयज हांगासर नजर पडना इतलो हांगासर कंपाऊंड बांदलेलो आसा, तुम्ही पळोवं शकता हांगासून, म्हणजे आमचे नजरेक तो कंपाऊंड खंय सोंपला तो दिसना इतले। आणि फूल जो रोड केल्लो आसा तेजो जर समज आयज हे पंचायतीचो आणि सरकाराचो तेंच्यांनी कितलोसोच जो रेव्हेन्यू आसा तो हांगासर हे जाल्लो आसा।